नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी दनपार आवडत आणि हांव दिप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। इंटरनेट केबल ऑपरेटरांकूय हायकोर्टाचो दबको, लायटीच्या खांब्यावेल्या बेकायदेशीर केबल कापपाच्या कारवायेक स्थगिती दिवपाक न्हयकार। फक्त 3 दिसांच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावेल्यान विरोधकांची सरकाराचेर टिका। विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा सरकाराची चल्ले हुकुमशाय, फक्त वावराक वावर म्हणून अधिवेशन विजयाची टिका। सोऱ्याचे गुळेत मुंबईच्या पर्यटकान एका गाडयेक दिलो धपको। म्हापशेची घडणूक, पर्यटक अँथनी मारियान कार्दोजाक म्हापशे पुलिशेन केली अटक। विराट कोहलीच्या शेकड्याच्या बळग्यार भारतान पाकिस्तानाक 6 विकेटींनी हारयले। यजमान पाकिस्तान चॅम्पियन्स ट्रॉफींतल्यान भायर पडपाच्या मार्गार। गोंयांत मराठी भाशेचेर जावपी अन्याय करात पयस। दिल्लीत जाल्ल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात घेतलो थाराव। आणि गोंयांत आतां मेरेन मेळटाली फक्त 2 तरेची हुदमाजरां, मात आतां मेळ्ळ्यात 3ऱ्या जातीचे दुर्मीळ हुदमाजर। मात दारबोणे साकड्ड्या दुर्मीळ उदाक रस्ते अपघातांत मरण। आता खबरो विस्तारान। सोऱ्याच्या गुळेत घाटकोपर मुंबईच्या पर्यटकान एका गाडयेक धपको दिवन पळ काडपाचो यत्न केलो। ही घडणूक आयतार रातच्या वेळार घडली। म्हापशा पुलिसांनी पर्यटक अँथनी मारियान कार्दोजाक अटक करून ताचे आल्कोहोलिक टेस्ट केले, तेन्ना 186% मेळ्ळे। उपरांत ताची गाडी लेगीत पुलिसांनी ताब्यात घेतली। हो पर्यटक गोंयच्या सायबाचें दर्शन घेवपाक गोंयांत आयिल्लो अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। आप बना करो आप बना करो बना करो आप बना करो बना करो बना करो बना ऊपर थे ऊपर हळे आलो बना हळे आलो थे दोन चार कोणे मारून येला बाबा साहेब कोण तुझा परत అవును गाडी चढता पियाला गाडी मारून कोणचे बांधले मारून अरे गाडी साहेब कोण तुझा कोण साहेब तुझा आम्ही ते दुकान बंद करून आम्ही इतलो घरा आणि त्यांना आम्ही ते ओल्ड मिस्टडी कडे आम्ही ते लोक भरलेले पहिले आम्ही वॉल्स मारून फक्त नेले आणि हांव गाडीन भितर गेले ते पळोवपाक कितें सोरोचे बॉटल कितें मेळटा कित्याक तो भायर आसलो तो एकटो भायलो तो खूब टायट आसलो आनी मागीर आमी आयकलो ते मेलबर्नचे पॉलू ट्रॅव्हलरचे घरा फुडें ते कोणाची गाडी नो एंट्री आसले तेजेर गाडी येवन ठोकले आनी मागीर आमी येयला हांगासर चॅक करपाक आनी मेलबर्न कोणाक भुरगे धाडले आमकां आनी ते दाखयले आमकां येवन की गाडी आसा आनी आमकां ती तेजी एक व्हील कॅप गावलो ते वायट एमएच गाडी म्हणून आनी ती गाडी आतां ओल्ड म्युनिसिपालिटी कडेन ते दोनी टायर फ्लॅट आसा आनी ती गाडी बी थंय आसा। हांव गाडयेन भितर सरलो पळोवपाक कितें बाटली कितें मेळटलो सुराची बाटली कितें म्हाका फक्त उदकाची बाटली गावलो पूण तो चेडो खंय हांगा आसा तो हिंदी उलयता मेलबर्नचे चेडो कोण ते कामाक आहा तो सांगता ते 4 जाण आसलो गाडयेन। आतां पळयल्यार आमी गेले तेन्ना गाडी मेळ्ळ्या आमकां तेन्ना एकटो आसलो पूण भायर आनी तो सारको टायट आसलो आनी मागीर हांव गाडयेन भितर आसतना तेन्ना पब्लीक भायर आसलो तांकां पब्लिकान ताका सोडून दिलें बसपाक खंय गेले कोणा ना
आतां ते खंय गेले पुलीस सोदता केना नको पूण आतां ती पावला हांगसर मेळूंक ना. आतां फालुगोचे फुडें एक गाडी आसा ते मारले आनी हो गाडी हांगा आसा तुमकां पळोवंक मेळटलें आनी तेजी हपकेप हांगा आसा. तेजी मारली साडी मारली नो एंट्री आसा फालूचे बिल्डिंगाचे फुडें हांगा नो एंट्री ती नेला गाडी मारली. आतां कितें ती गाडी ते ओल्ड म्युनिसिपालिटी फुडें आसा आनी दोनी फुडले टायर फुटलेले आहात. कंप्लीट ड्रंक आहा. विराट कोहलीच्या शेकड्याच्या बळग्यार भारतान पाकिस्तानाक 6 विकेटींनी हारयले. सेगीत दुसऱ्या जैता सयत भारतान चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या सेमीफायनलीत आपली सुवात लागीं निश्चित केल्या. दुबय चल्ले मॅचीत पाकिस्तानाक 241 धांवड्यांचेर गुंडाळ्ळे उपरांत भारतान 42.3 ओव्हरींनी 4 विकेटी वगडावन 244 धांवड्यो करीत जैत सोडले. पाकिस्तानान दिल्ल्या आव्हानाचे फाटलाव करतना कॅप्टन रोहित शर्मा फक्त 20 धांवड्यो करून आउट जालो. उपरांत शुभमन गिल आनी विराट कोहलीन 69 धांवड्यांची भागीदारी करीत भारताचे जैत सोंपे केले. गिल आउट जाले उपरांत श्रेयस अय्यरान 56 धांवड्यो करीत भारताच्या जैतांत महत्वाचे योगदान दिले. गोंयांत मराठी भाशेचेर जावपी अन्याय पयस करचो म्हणून अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात थाराव संमत जाला. गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक करप अन्यायकारक आसा तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळप गरजेचें. गोंयांत मराठी भाशेचेर अन्याय जाता असो मुद्दो दिल्लीत चलपी 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनात मुखार आयलो. गोंयच्या नोकर भरती आयोगाच्या परीक्षांनी कोंकणी भास सक्तीची करून मराठी भाशेक कुशीक केल्ल्यान मराठी भाशेचेर अन्याय जाता तेन्ना दोनूय भासांक समान दर्जो मेळपाक जाय. गोंयांत मराठी भाशा वयलो अन्याय पयस करपाचो थाराव 98व्या मराठी भाषा संमेलनात केंद्र सरकाराक दिला. 11वा गोव्यात राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या परीक्षेत कोकणी भाषा अनिवार्य करणे म्हणजेच सहभाषा मराठीला टाळणे हे अन्यायकारक आहे. राजभाषा कायद्यात मराठी सर्व प्रकारच्या कायदेशीर वापराची तरतूद आहे. एकांगी निर्णयाने होणारी हानी ही केवळ मराठी भाषेची नसून ती गोव्याच्या संस्कृतीची, शिक्षणाची आणि प्रगतीची सर्वांगीण हानी ठरेल अशी भावना हे 98वे अखिल भारतीय मराठी संमेलन व्यक्त करत आहे. आणि याबाबत केंद्र सरकारने मराठीवरील अन्याय दूर करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा अशी मागणी हे 98वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन करीत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत युरेशियन उदमाजराची नवी प्रजात सापडिल्ली. मात फाटले कांय दीस पयलीं साकोर्डा एका रस्ते अपघातांत ह्या उदमाजराक दुर्दैवी मरण आयलें. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. गोंयच्या न्हंयांनी आतां मेरेन फकत 2 तरेची हुदां जाका पाणमाजर म्हणटात ती मेळटाली. एक एशियन स्मॉल क्लाउडेड वॉटर आनी दुसरे स्मूथ कोटेड वॉटर. मात हालींच गोंयांत तिसरे दुर्मीळ जातीचे हूद सापडले जाका युरेशियन वॉटर अशें म्हणटात. मात दुख्खाची गजाल म्हळ्यार हे जे तिसरे दुर्मीळ हूद सापडले ते दुर्दैवान रस्ते अपघातांत मरण पावले. जेन्ना हे रेस्क्यू जालें रेस्क्यू जालें म्हणजे कितें जालें की आमकां सादारण रातचो 3 सुमार कॉल आयलो की आमकां रस्त्यार हांगा एक उद अशें इंजर्ड मेळ्ळा. सो हांवें म्हणलें आतां रातच्या टायमार आत्तां येवन आमी कितें ट्रिटमेंट कितें करप हें जाता. सो तांणी म्हणलें की ते जगतले कशें दिसना, सकाळ पर्यंत पळोवया अशें म्हणून मागीर सकाळीं आमी गेले थंय आनी ते रेस्क्यू केले. आमी लोकल मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा तांकां इन्फॉर्म केलें की आमी ताका ट्रिटमेंटा व्हरता आनी ताजो ट्रिटमेंट करपाक ट्राय केलो. सो इट वॉज व्हेरी बॅडली इंजर्ड, सिरियसली इंजर्ड आसले. इनर म्हणजे ताका इंटर्नल ब्लिडींग आशिल्लें. पूण ह्या सगळ्या हातूंत भितर आमचो नॉर्मल प्रोसिजर जो आसता तातूंत भितर आमी केलें की ताजो फोटो काडप, ताजी सायज, वेट किंवा ताजे वेगळे वेगळे जे बॉडी पार्ट्स आसा ताजो फोटो काडले. आनी आमकां कितें जालें की स्मूथ कोटेड वॉटर जे आसता हे खूब व्हडले सायजीचे आसता आनी तेच जर तुमी पळयलें की स्मॉल क्लाउड हे सामके बारीक म्हणजे काटांदर किंवा कळुनीर ह्या सायजीचे आसता. सो दीस वॉज समवेर मिडल की अशें आमकां केन्नाच मेळूना की फ्रेश वॉटर उदकान किंवा न्हंयेन मेळ्ळा किंवा स्ट्रिमान भितर आनी ताजी सायज मात्र मोठी आशिल्ली, वजनूय चड आशिल्लें. सो आमकां ती एक क्युरियोसिटी जाली की बाबा हे कसली वेगळी जात किंवा शेपडी जी आसा ही स्मूथ कोटेड वॉटराची फ्लॅट आसता आनी स्मॉल क्लाउड वॉटराची ही गोल आसता. सो हाजी सायज आशिल्ली स्मूथ कोटेड वॉटराची मातशी म्हणजे सामकें व्हडलें न्ही आनी शेपडी बी मात्र गोल आशिल्ली.
सो मातशें कन्फ्युजन जालें. सो आमी वॉटर्सांचेर रिसर्च करता, तांकां फोटो धाडले. तांकांय मागीर हें जालो की अशें कशें जावं शकता. सो दे सेंड द फोटोज टू सामके म्हणजे इंटरनॅशनली जे वॉटर्सांचेर काम करता तांकां फोटो पावले एंड दे कन्फर्म दॅट दीस इज अ युरेशियन वॉटर, दीस इज अ थर्ड स्पिशीज. भारतान त्या थर्ड स्पिशीची रिकॉर्ड आसा, खंय खंय आसा, इवन सगळी कडेन जाल्लो आसा. पूण गोंयान आतां पर्यंत केन्नाच म्हणजे वॉटर्सांचेर जेणी स्टडीज केल्या, कॅमेरा ट्रॅपिंग केला सगळ्या रिवर्सांचेर, तरी सुद्दां आजून पर्यंत ताचो रिकॉर्ड कोणाक मेळूनाशिल्लो. सो ऑल द इंटरनॅशनल वॉटर कम्युनिटी जी आसा दे वर ऑल्सो हॅपिली शॉक्ड. म्हणजे ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. देशाच्या हेर राज्यांचे तुळनेत फास्टॅग न्याय निवाड्यांचे बाबतीत गोंय बरेच फाटी आसा. गोंयान फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्ट एकूच आसा. ल्हान राज्य आसूनय गोंय न्यायालयीन कार्यक्षमतेत समान आकाराच्या हेर राज्याचे तुळनेत बरेच फाटी आसा. पळयात पुराय बातमी. न्यायदानाची प्रक्रिया वेगवान करपा खातीर केंद्रान फास्टॅग कोर्ट आणि फास्टॅग स्पेशल कोर्ट स्थापन केल्यात. पूण गोंयांत मात फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो एकूच कोर्ट आसा. पूण स्पेशल पॉक्सो कोर्ट मात एकूय ना. ल्हान राज्यांचो विचार केलो जाल्यार मेघालयांत 5 फास्टॅग कोर्ट आसात. दुसरे वटेन गोंया परस उणी लोकसंख्या आशिल्ले मिझोरामातूय 3 फास्टॅग कोर्ट आसात, जाल्यार त्रिपुरात 3 फास्टॅग कोर्ट आणि 1 पॉक्सो न्यायालय आसा. तेच बरोबर संघराज्य प्रदेश आशिल्ले पॉंडिचेरीतूय 1 पॉक्सो न्यायालय आसा. देशभरातल्या वेगवेगळ्या राज्यांतल्या फास्टॅग कोर्टांनी आतामेरेन 2,99,624 केशी हाताळ्यात. स्थापनेसावन गोंयच्या फास्टॅग स्पेशल आणि पॉक्सो कोर्टान आतामेरेन फक्त 95 केशी हाताळ्यात. हातूंत फास्टॅग कोर्टान 61 जाल्यार पॉक्सो कोर्टान 34 केशी हाताळ्यात. दुसरे वटेन मेघालयान 647 आणि त्रिपुरान 438 केशी हाताळून बरी कार्यक्षमता दाखयल्या. तशेंच 218 फास्टॅग कोर्ट आणि 74 पॉक्सो न्यायालय आशिल्ल्या उत्तर प्रदेशान आतामेरेन 82,661 केसी हातावेगळ्यो केल्यात. जाल्यार 101 फास्टॅग कोर्ट आशिल्ले महाराष्ट्र आणि 45 फास्टॅग कोर्ट आशिल्ल्या राजस्थानान न्यायदानाचे बाबतीत बरी कामगिरी करून दाखयल्या. न्यायदानाची प्रक्रिया फास्ट करपा खातीर भारत सरकारान 2019 स्पेशल फास्टॅग कोर्ट तशेंच पॉक्सो कोर्टाची स्थापना केल्ली. आनी हेजो उद्देश असो आशिल्लो की जे पेंडींग ज्यो केसीस आसात त्यो खंय तरी फास्ट ट्रॅक करून बेगीन हाताळपा खातीर ह्या कोर्टाची स्थापना केल्ली. जाल्यार देशभरान समज आमी पळयलें जाल्यार आतां पर्यंत ह्या कोर्टाच्या अंतर्गत 2,99,624 केसी सुमार हाताळलेले आसात. पूण तितूंतल्यो फक्त गोंयान 95 केसी हाताळलेले आसात. आनी समज आमी बारीक राज्यां कडेन गोंयची तुलना केली, जी बाकीची बारीक राज्यां आसात भारत देशांतली, तेतून समज आमी गोंयची तुलना केली जाल्यार मणिपूर जे आसा, मणिपूर 172 केसी हाताळलेले आसात. मेघालयान 647 केसी सुमार हाताळलेले आसात. मिझोराम 242 केसी हाताळलेले आसात. नागालँड 68 केसीस हाताळलेले आसात. तशेंच त्रिपुरा 438 केसी हाताळलेले आसात. जाल्यार ह्या आंकड्यांनी आमकां कळटा की गोंयची जी रेट आसा, गोंय जें आसा तें खूब कमी अशें आसा. केंद्र सरकारान हे जे फास्टॅग कोर्ट आसात ते 2026 मार्च मेरेन तेजी मुदत वाड दिल्ली आसा. जाल्यार हेका लागून केंद्र सरकारान टोटल 1,952.23 कोटी सुमार बजेट मंजूर केल्लें आसा. आनी तितूंतले 1,207 कोटी जे आसा ते निर्भया निधींतल्यान तांकां उपलब्ध करून दिल्ले आसात. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन यश आदरकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. कोंकण रेल्वेच्या प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक निवराच्या लोकांनी खर विरोध केलो. तशेंच खाजण शेतांच्या विशयावेल्यान थळावे लोक आनी मानस दुनिया मदीं बाचाबाची जाली. पळयात पुराय बातमी. निवरा येवपी प्रस्तावित रेल्वे स्टेशनाक थळाव्या लोकांनी खर विरोध केला. पंचायत मंडळानूय थळाव्या लोकांचे मागणेक तेंको दिवन रेल्वे स्टेशनाक विरोध केलो. इतलो लागीं आमचो करमयश रेल्वे स्टेशन आसा, 6.1 किलोमिटर सारको. समज गुगल लोकेशन समज पळयलो 6.1 किलोमिटर आदल्यान आसा. आनी इतलो लागीं समज रेल्वे स्टेशन आसा जाल्यार दुसरो रेल्वे स्टेशन कित्याक आसा? सो हो सामको हें आसा तो म्हणजे हेका कोळशाक लागून, आनी तेकाच लागून आमच्या सगळ्या गांवच्या लोकांनी जो विरोध केल्लो. जाग्यार घालपाचें आश्वासन आमदार विरेश बोरकारान शेतकारांक दिलें. कशें आसा, जेन्ना आमी सगळे शेतकार जे रोयता ते शेतकार सगळे म्हाजे कडेन येयले, हांवें तांकां सांगलें की आमी या मामलेदारा कडेन, आनी तांचो एक डिमांड आसलो शेतकारांचो, जे रोयता ते शेतकारांचो डिमांड आसलो की ह्यो ज्यो मानश्यो आसा ह्यो घांडोवपाच्यो. कारण आतां तुमी पळयलां आसतलें उदक सगळें
येता, मानश्यो फोडटा, खंय ना खंय मानशांचें उदक घेता. सो हो जो इश्यू आसा हो कंटिन्यूस कितलींशीं वर्सां 20-25 वर्सां हें चालूच आसा. आनी तेकाच लागून आमी हो जो इश्यू हायलायट करपा लागून मामलेदारा फुड्यान गेले आनी मामलेदाराक सांगलें, आमचे डेप्युटी कलेक्टराक गेले, आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले आनी तेंच्यांनी सांगलें मामलेदारा कडेन बसून तुमी उलया म्हणून. तर आमी सगळे शेतकारांक अरावंड 18 शेतकार जे हांगा शेत रोयता ते शेतकार तेन्ना प्रेजेंट आसले, अलॉंग विथ बाकीचे जो कमिटीचो चेअरमॅन आसा तोय प्रेजेंट आसलो. आनी मामलेदारान एक ऑप्शन दिल्लो की समज तुमी खंडयता जाल्यार तुमी एक तुमच्या सायडीच्यान रिटर्न दिया आनी मेंबरांचे म्हटल्यार ते जो रिप्रेझेंट करता, बॉडी रिप्रेझेंट करता त्या मेंबरांचे लेटर तुमी दिया म्हणून, सगळ्यांचे एक एकट्याचे लेटर दिया की आमी एक घडणूक करता म्हणून. कित्याक फाल्यां नाकारले जाल्यार आपणाचेर येतले म्हणून. ताका लागून तुमचे लेटर जे आसा ते जो एफिडेविट आसा ती मारून तुमी दिया म्हणून, नोटरी करून दिया म्हणून सांगलेलें. आनी तेन्ना सांगून आमी येयले आनी शेतकारांनी रेडी जाल्ले, शेतकार आपणाच्या सायडीच्यान रिटर्न दिवपाक रेडी जाल्ले, शेतकारांनी ऑलरेडी आपणाचे दिल्ले. पूण कमिटी मेंबर खंय ना खंय फाटीं सरले आनी मागीर ते जावपाक शकूंक ना. आनी आयज तुमी पळयता आसतले तेजे नंतर पावणी जाली. कित्याक एज पर रूल डायरेक्ट आपूण कॅन्सील करपाक शकना, हो जो आन्सर आसा हो मामलेदारा कडेन येयल्लो आनी तेका लागून खंय ना खंय पावणी जावन आयज तुमी पळयता आसतले शेतां आयज बुडल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मेगा प्रकल्पांच्या विशयावेल्यान कोरगांवची ग्रामसभा बरीच तापली. पंचायत वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पांक नगर नियोजन खात्यान दोंगर आनी झाडां कातरपाची परवानगी दिली जाल्यार उपोशणाक बसपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिल्या. सध्या दिल्ली परवानगी फाटीं घेवपाची मागणी तांणी केल्या. आयज 2-4 एक असे ठरावाचे राहिले की प्रोजेक्टा बद्दल कोणाक दिवपाचे ना, काय करपाचे ना, त्याच्या बद्दल एक ठरावाचे थोडेशे आमी ठराव भायर उरिल्ले आसा आणि बरे थोडे ठराव आसा गांवच्या हिता, रोड्सा खातीर, वॉटर सप्लाय खातीर आमी सगळे ठराव बरे घेतलेले आसा. पण ग्रामसभा आसा, लोक विशय करतले, विचार करतले, पण आमी सिद्धांताचेर छत्रपती शिवाजी महाराजांचे विचारांचून आचार आनी विचार घेऊन ते चलता आणि आमकां बरी नेतृत्व करपाची गरज आसली ती आमी करून दाखयता. आज म्हाका 4 महिने जायत आयिल्ले, पुराय जाल्ले आसा, कारण लोकांचो एक विश्वास म्हाजेर आसा. तो विश्वास हांवें आज खंय तरी लोकांच्या मदीं रावन खरो करून दाखयलो आसा. गार्बेजच्या विशयाचेर गार्बेज असो जाल्लो आसा. आयज सरकारान सुद्दां आमकां एक शिटकावणी म्हणपाक येता की हेच्या फुडें टॅक्स कलेक्शन तुमीच करा, नाजाल्यार आमच्या कडल्यान सरकारा कडल्यान तुमकां काय पैसे आणि काय प्राधान्य जावचो ना. त्याच्या खातीर आयज आमी एक असो ठराव घेतलो गार्बेजी बद्दल की जितली आमच्या कोरगांवान घरां आसा ते 150 रुपये एक इयरली ठराव आपले इयरली आमी तेंचे कडल्यान पैसे आकारतले आणि आमी ते घेतले. आयतारा जाल्ली मोर्जेची ग्रामसभा पार्किंग प्रकल्पावेल्यान तापली. पर्यटन खात्या अंतर्गत तेमवाडा वाठारांत येवपी पार्किंग प्रकल्पाक थळाव्यांचो खर विरोध. हो प्रकल्प उबारपाक पंचायतीन CRZ विभागा कडेन परवानो घेतला काय म्हणून ग्रामस्थांचो प्रश्न. हो प्रकल्प आयलो जाल्यार रस्तो वतलो, तशेंच बिगर गोंयकार येवन आपलो वेवसाय करतले. पंचायतीनूय ह्या प्रकल्पाक विरोध करचो अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली. तशेंच बेकायदेशीर बनावट, कागाळी कचरो आनी रस्तो रुंदीकरणाचो विशय चर्चेक आयलो. सांगपाचो म्हणजे हो लॉंग पेंडींग विशय जो गेली कितलीशींच वर्सां जाली. कारण कशें आसा डेव्हलपमेंट जेन्ना ओवरऑल गोंयचो जाता, गोंयचो जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता, आयज टुरिजम लेवल देंवला. ते अशें म्हणिना की एका दोगांक आयज ग्रामसभेक सगळ्या लोकांनी केला, आमी लोकांकच आसतले. जर ज्या पद्दतीन तुमी त्या पाठात तुमी स्वता व्हिडिओ केला आसतले, एप्रील मे जेन्ना तुमी वयतात ही परिस्थितीची एंट्रन्स आसा एटलिस्ट ती पळोवपाक तरी लायक आसपाक जाय. जे झोपडे तळे आसा, शॉपां आसा, ती सारकी एका भाशेन एका पद्दतीन जर तेंकां करून दिता. कारण MLA एश्युरन्स दिलेले की जी शॉपां ती लोकलांक आसा तेंकांच ती गावतली. आयज ग्रामसभेक अशें उलोवप जालें की टोटल नॅशनल सायट बाकीचे गजाली इलिगल म्हणून आमी हे खंयच म्हणिना की आमकां इलिगल जाय. जे CRZचे प्रायर परमिशन घेवचे जे गोश्टी जाय पूण आयज आतां ते म्हणून फायदा कारण ऑलरेडी तेका ग्रामसभेक अपोज केला. सो हांव पंचायतीक आमी रिक्वेस्ट केला की ह्यो आमकां प्रोजेक्ट नाका आनी हे आयजूच रिक्वेस्ट न्हू. आमचें ऑब्जेक्शन वरासभर जालें ऑब्जेक्शन दिलां की आमकां पार्किंग नाका. पार्किंग नाका म्हणजे आमकां तेचो अर्थ की हांगासर मेसअप करून दवरूंक जाय अशें ना. पार्किंग करूंक जाय, पण ज्या प्रकारे ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तो प्रोजेक्ट हाडून बिचाचेर दवरला तितून खुबशे लोकांचे म्हणजे गांवाचें नुकसान जावपाक आसा. आमचो विरोध प्रोजेक्टाक ना, आमचो विरोध हा ज्या सिस्टमान तो ट्युरिजम डिपार्टमेंट एनफोर्स करूंक सोदता गांवाचेर तो प्रॉब्लेम आहा. माझ्या मागणी इतली आसा की आयज पण आमी गोंयांत पळयता जे भायले लोक येता ते फोर्सफुली कोणाचें तरी प्रेशर घालतात आनी नाका जाल्यार लॉजी घालूंक सोदता. आनी आमच्या मोरजी गांवची जी पारंपारीक जी वळख आसा ती खंय तरी नश्ट जायत वयता. त्या खातीर म्हाजे मागणी सरपंचाच्या थ्रू आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा
जे जर ट्युरिस्ट आमच्या गोंयांत किंवा आमच्या मोरजे तालुक्यान येतलो तेंच्यांनी आमच्या मोरजे गांवची वळख भरची जी आमची देवस्थान आसा किंवा आमची कला आसा ती आमच्या ट्युरिस्टांनी थंय हांगसरल्यान पळोवन वयची. जी आमची मागणी आसा की आयज पळोवंक गेल्यार जे पारंपारीक वाटो आमचे बंद करीत गेलेले आसा. खंय तरी आमच्या गांवच्या लोकांक खंय तरी बिचार जे मनमोकळ्यान भोंवतले आसले ते भोंवपाक मेळना. रानांतले वाटो लोकांनी जागा घेतली त्या खातीर लोकांक रानांत वचूंक मेळना. रस्त्या वयरसून मारामारी जाता. त्या खातीर हांव सरकारा कडेन मागता हाचेर तुमी गांभीर्याने विचार करा. पारोडा पंचायतीक ग्रामसभा घेवपाक जागेचो उणाव भासपाक लागला. पारोडा कोंबाड प्राथमीक शाळेचो जागो ग्रामसभा तशेंच वेंचणुकेच्या वेळार वापरचो पडटा. कोंबाड प्राथमीक शाळेच्या जाग्यार पंचायतीचे घर बांदचे अशी मागणी आदले आमदार क्लाफासियो डायस हांणी केल्या. पारोडा पंचायतीक ग्रामसभा घेवपाक जागेचो उणाव भासपाक लागला. पारोडा कोंबाड प्राथमीक शाळेचो जागो ग्रामसभा तशेंच वेंचणुकेच्या वेळार वापरचो पडटा. पंचायतीच्या आशी कुशीकच्या वाठारांत लेगीत कोयराच्यो राशी साचून रावला. कोंकणी मतदारसंघाचे माजी आमदार क्लाफासियो डायस हांच्या मागणे वयल्यान पारोडा कोंबाड प्राथमीक शाळेचो जागो पंचायतीच्या इमारती खातीर मंजूर जाल्लो, मात आजुनूय तो अंमलात येवंक ना. ताका लागून आतांच्या आमदारान तरी फुडाकार घेवन हे पंचायत घर बांदचे अशी मागणी माजी आमदार क्लाफासियो डायस हाणें केला. आमची पंचायत ही एड्युकेशन डिपार्टमेंट असली पण शाळा ती आमकां हँडओव्हर केली पंचायतीक. आनी हो मुखार आमी स्पेशली हो इलेक्शन आमी खाली वोटिंगाक टायमार यूज जाता हो. आनी आमी जेन्ना हांव MLA आसता तेन्ना हांवें CMाका रिक्वेस्ट करून हो आमकां पंचायत बांदपाक म्हूण प्रपोजल मांडलो. आनी CMान 2 एक गिरजोली पंचायत आनी दोनूय परमिशन दिल्ली. आज पासून प्रायमरी स्कुलाक कोण परमिशन दिना आनी आमची 2 पंचायत दिल्ल्यो. आनी आतां न्यू MLA येयला आमगेले कशें आसा ते घेवन ते करपाक जाय आशिल्ले न्यू पंचायत. आतां 3 वाजताली ऑलरेडी सगळे NOC बी सगळे आसा. डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनान आमकां हँडओव्हर केला पंचायतीन. तुमी पंचायत घर बांदाय म्हूण. खंय बांदपाचें जाग्यार वय कित्याक थिंगा उलगार पावना. हो आमचो व्हडलो एरिया आसा आनी ऑलरेडी परमिशन एक्चुअली दिना गव्हर्मेंट. पूण जेन्ना आमदार आशिल्लो तेन्ना CMाका रिक्वेस्ट करून फर्स्ट टायम 2 परमिशन गेल्ली. एक ही आनी एक गिरजोली पंचायत एरिया तेंगेली प्रायमरी आसा थिंगा पंचायत घर बांदता. आनी आतां पळय आमदार केन्ना आतां ही एरिया कितली आसात पंचायती दिली म्हणटात? ऑलमोस्ट आतां एक 2000 आसतो ती 1500 अशी एरिया. हय सो ती आमकां हँडओव्हर केल्या पंचायतीक गव्हर्मेंटान म्हणजे NOC दिल्या. आतां हे बिल्डींग आसा पोर्तुगीज टायमाची ही डेमोलिश करून बांदपाची. सकयल आमगेले इलेक्शन हें जातलें आनी वयर फर्स्ट फ्लोर पंचायत जातलो अशें प्लॅन केला. पूण आजून सो फार कांय ना. हांव मागोता MLA खातीर पंचायतीक हांव थाराव मांडटा तो आतां कितें जालें तेजेर म्हाका दिसता 3 वर्स जालीं तेजेर कांय आनी आतां पयलें हें सगळें गार्बेज म्हाका चोवपाक हरशीं कशी एटलीस्ट आयज पूण तेणी पंचायत सरपंचाक तुमी निवड करूंक जाय आशिल्लें. एक्चुअली आयज लोक ग्रामसभा सो हे दुखाव बरीशी एनी हांव आमी न्यू पंचायत घर बांदतले. क्रिस्तानंद पेडणेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. बोगस कागाळ करप्यां आड कडक कारवाय करपाचो निर्णय आयतारा जाल्ले कारापूर सरवण पंचायतीच्या ग्रामसभेत घेतला. पंचायत वाठारांतल्या एका प्रकल्पा आड दिल्ल्या निवेदना वयल्यो सयो बोगस आशिल्ल्याचे उघड जातकीच ह्या मुद्द्या वयल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. सरपंच तन्वी सावंत हांच्या अध्यक्षतेखाला कारापूरच्या फुले सभाघरात कारापूर सरवण पंचायतीची ग्रामसभा जाली. हे ग्रामसभेक उपसरपंच दिव्या नायक हांचे सयत 7 पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले जाल्यार 4 पंच वांगड्यांनी दांडी मारिल्ली. कायदो आनी सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाची शक्यताय गृहीत धरून ग्रामसभेत पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो. पंचायत वाठारांत येवपी एका इको फार्माचो विशय ग्रामसभेत चर्चेक आयलो. हो प्रकल्प हानिकारक असल्यार परवानगी दिवची न्हय असो थाराव ग्रामसभेत घेतलो. ग्रामस्थान अशें जाल्लें आसा की ते फॉल्सली लोकांचे नांवान एप्लिकेशन दिवंक लागल्या आनी लोकांचे नांवां घालून सायनी मारून दिता. ताका लागून अशी आनी एप्लिकेशन आमकां येवची न्हू म्हणून आमी आयज ग्रामसभेत सांगला की असो गुन्यांव तुमी करपाचे न्हू. ताका लागून हो जो कोणी गुन्यांव केला तेजेर आमी आयज कडक कारवाई करतली आनी त्याच बरोबर लोकांचे डेव्हलपमेंटाचे विशय आसलेले ते आमी आयज बरोवन घेतले आनी ते बरे भशेन आमी हाताळटली म्हणून आमी आयज ग्रामस्थांक सांगले आनी आमची ग्राम सभा बरे भशेन जाली. कोणी बोगस नावान केल्या कंप्लेंट? बोगस नावान एक प्रितेश सागाकर म्हणटा तेणे बोगस नावान कंप्लेंट केली आनी आमच्या पंचायतीन ते लेटर इन्वॉल्व केला आनी त्या लोकांक जेन्ना आमी विचारले तेन्ना त्या लोकांनी आमकां लेटर हाडून दिला की आमी हे लेटरूच करूंक ना. तेन्ना आमकां हे कांयच खबर ना. तिच्यो आनीक कोणे सायनी मारून ते लेटर आमकां दिल्ले आसा. आणि पोलीस फोर्स कित्याक आसा तो भरपूर आहे?
पुलीस फोर्स येयलो कारण की ग्रामसभा बरी सुरळीत जावची आणि लॉ अँड ऑर्डर हातान येवंक उपकारना आणि बरे भाशेन सुरळीत जावची म्हणून पुलीस येयली. आयज आमच्या कारापूर सर्वण ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा आसलेली. आयच्या ग्रामसभेक 2 विशय येयलेले. एक म्हणजे एक सर्वे नंबर 124/0 कारापूर. ह्या सर्वे नंबरान थोड्या ग्रामस्थांचो एक असो म्हणणें आसलें की ह्या सर्वे नंबराचेर जे फार्म येवपाचे आहा ताका आमचो ओपोज आहा म्हणून. पण थोड्या ग्रामस्थांनी अशें सांगलें की जेन्ना तो इको टुरिजमाचो फार्म जेन्ना येता तेन्ना तो फार्म सरकार मान्यता दिता इको टुरिजमाक, तेन्ना तो हानिकारक आसात जाल्यार बंद करचो, नाल्यार ताका मान्यता दिवची. कित्याक जेणे करून आमचे गांवचे थोडे लोक थंय कामाक लागतले म्हणून. आनी खरेंच जर ताका ते त्रास जाता गांवच्या लोकांक जाल्यार तो बंद करचो म्हणून. हो एक विशय आसलेलो. तेजे व्हडलेशें काय हें जावंक ना. दुसरो विशय जो आसलेलो तो आनी एक लेटर येयलेलें आमकां, पण त्या लेटराची जी 8 नांवां आसलीं पळय ती 8तली 8 नांवां बोगस आसलेलीं. म्हणजे एप्लिकेशन एका मनशान इनवर्ट केलेलें पंचायतीन आनी तितून 8 नांवां आसलेलीं. पण ती 8 लोक जे आसा पळय ते 8 लोकांनी सांगलेलें की ही नांवां त्या फुडें जे सायनी आहा पळय त्यो आमच्यो सायनी न्हू आनी आमी हे एप्लिकेशनूय पंचायतीन इनवर्ट करूंक ना. म्हणजे बोगस कंप्लेंट. तेन्ना त्याच लोकांनी सांगलेलें की हे जे कोणी पंचायतीन एप्लिकेशन इनवर्ट केलेलें आहा तेजेर कारवाई करची आनी ह्यान फुडें असल्यो बोगस कंप्लेंटी जावच्यो न्हू. गोमंतक टीव्ही खातीर कारापूर सर्वणच्यान तुकाराम सावंत. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. जॉन हेल्मेट कास्ता मत गेले. हेल्मेट न्हू स्टायल ती मुगेली. राव रे तुगे टीबी ट्रीटमेंट चालू आसलो ना रे. हांवें 2 आठवड्यां वखद गेली मरे. म्हणजे फोगली गायब. आतां फिट अँड फायन. अशें एक काम कर म्हाका एक मिरची कडक पाव आनी फुडी चाव घेवन यो. अरे कितें अद्याचू तुवें तेंच केलें न्हू. म्हणजे अरे पापिया 6 म्हयन्या ट्रीटमेंट तुवें 2 आठवड्यांनी बंद केलो. कितें अरे टीबीची चांचणी फुकट, ट्रीटमेंट फुकट, वखदां फुकट. त्या भायर सरकार दर म्हयन्या मजत दिता ती वेगळी. तरी आसतना अशें कित्याक करता. आनी तुमी याद दवराय हो टीबीचो ट्रीटमेंट पुराय घेयना जाल्यार हो ड्रग रेजिस्टंट टीबी रोग आयएम बॅक म्हूण उत्तून येवपाक शकता. देखून फूल 6 म्हयन्या कोर्स कंप्लीट कराय. जागृत जावया, गोंय टीबी मुक्त करया. टीबी सारख्या दुयेंसाचेर करूं येता मात. फुकट तपासणी, फुकट चांचणी, फुकट वखदांचो सार. आमच्या खातीर भलायकी खातें झुजता रे दीस रात. 6 म्हयन्यांची वखदां घेवन जगुया बिंदास. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. अधांतरी हे झुले न भांगण शेष फणावर.